गोंयांत कोवीड महामारीचें संकट आसतनाय गोंयांतल्या मंत्र्यांक तांचो जल्मदीस खूब म्हत्वाचो दिसता. तांकां लोकांच्या भलायकेची खंत आसा काय ना होवूय प्रस्न गोंयकारांक पडपाक लागला. कोवीड दुयेंतींचेर उपचार करपा खातीर केपें म्हालात आशिल्ल्या सरकारी महाविद्यालयांत कोवीड इस्पितळ तयार केलां. मात ताच्या उक्तावणाकूय मंत्र्याच्या जल्मदिसाचोच म्हूर्त काडला. शुक्रारा दीस गोंयचो उपमुखेलमंत्री केपें मतदारसंघाचो आमदार बाबू कवळेकराचो जल्मदीस. जल्मदिसा निमतान तांणी केपें हांगासर आशिल्ल्या सरकारी कॉलेजींत 50 खाटींची सोय केल्ल्या कोवीड इस्पितळाचें उक्तावण केलां. कोवीड दुयेंतींचेर जाता तितलो बेगीन उपचार करपा खातीर सोयी तयार करून चालीक लावपाची गरज आसा. अशें आसतनाय मंत्री तें करपाकूय आतां तांचो जल्मदिसाचो म्हूर्त काडपाक लागल्यात. कितले त्रासदायक काही लोकांक जाल्ले आसा ते हेजी जाणीव आसले कारणान आयज आमचे परीन म्हळ्यार कितें सुरवात करुया. जशें कोवीड केअर सेंटर म्हणून हांव सीएमा कडसान हांगा मान्यताय घेतली आनी ताजे उपरांत बाकीची जी सुविधा ताका आनी उपलब्ध करून दितलो. म्हणटकीच आयज वीथ ऑक्सिजन हे आमी 50 बेडीची आयज तरतूद केल्ली आसा आनी ताजे उपरांत आनी सुद्दां आमी जर पेशंट वाडले जाल्यार आनी 10-20 बेड सुद्दां आमी प्रोविजन केला जे सायडीन घालून करतले. पूण 50 बेडी सुद्दां आमी हांगा हे केल्ले आसात आनी 50 बेडीक आमी ऑक्सिजनाचें प्रोविजन केल्लें आसा. कित्याक फाल्यां ऑक्सिजन टायमार मेळ्ळी ना म्हणून कोणाचें अशें आकांत जावपाक जायना की तो मनशाक त्रास जावपाक जायना.